14 वर्सां पिरायेच्या खुशी गोन्सावीसान गोयचे चॅम्पियन अनिशा चारीक हारयत अखिल गोय कॅरम सर्तीचे जैतपद मेळयलें. जाल्यार दादल्याच्या गटांत अभय करंडेन ह्याय वर्सा आपली मक्तेदारी कायम राखत जैतपद मेळयलें. हो पयलो ऑल गोवा रँकिंग कॅरम टुर्नामेंट मयीच्या सिद्धनाथ स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान घडोवन हाडलो. मयीचो उद्देजक आनी समाज वावुरपी संतोष सावंत तिचो प्रायोजक. गोंयचे चॅम्पियन अनिशा चारी बरोबर सर्त करून खुशीन जैत मेळयलें. खुशी गोसावीन गोंयचे चॅम्पियन अनिशा चारीक बरी टक्कर दिली. पयलेच खेपे जैत मेळयल्ल्यान खुशी गोसावीचे मायाक कौतुक चल्लां. आयकात जैतवंतांच्यो प्रतिक्रिया. खेळपाचें टीम स्ट्रॅटर्जी ही कळ्ळी तुमकां. खूब वर्सां नंतर हांव परत कॅरम बसलें खेळपाक आनी म्हाज्या कडेन जी पडलेली खेळपाक ती खरीच बरी टक्कर जाली आनी हो टुर्नामेंट खरेंच ऑर्गनायजूय बरो केला आनी म्हाका एक मोटिवेशन मेळ्ळां की आतां हांव परत आनी सोडचें ना केलं. आतां फुडें परत बरी टक्कर दिवपाची म्हाका आतां उमेद येयल्ली आसा आनी हो टुर्नामेंट खरेंच एक म्हाका एक फुडें आतां मोटिवेशनूच कशें जाल्लें आसा. सो आतां फाटीं वळोन पळोवचें ना. हांव ल्हानपणा पासून खेळटालें. ऑलमोस्ट लायक 8 years हांव स्टार्टेड प्लेयींग कॅरम एंड टू टेल यू फ्रँकली दॅट आय हॅव नॉट गॉट लायक इन गोवा सच अ कॉम्पिटिटर लायक हर. इट वॉज रियली नायस टू प्ले विथ हर and it is also giving me immense pleasure and I'm very happy and I have an aim that I will going to really do lots of practice and in trying to get first place next tournament. सुरवेक सिद्धनाथ क्लबाचे हांव अभिनंदन करता. हेबाई देवीच्या आवारान हो जाल्लो पयलो टुर्नामेंट आनी बऱ्योचश्यो अडचणी आसतनाय तांणी हो सक्सेसफुली कंडक्ट करून दाखयलो. ते सगळ्यांचे अभिनंदन. हांगा गांवान एक उर्जा आसा सगळ्या लोकांची सपोर्ट करपाची, प्रेमान एका प्लेयरांक सपोर्ट करपाची. त्या दृश्टीन म्हाका दिसता फुडें टुर्नामेंट करीत जाल्यार हांगासर अदीक मोठ्या प्रमाणात टुर्नामेंट करपाची क्षमता ह्या गांवान आसा. हांव मागता की एवरी इयर तेमी सगळ्यांनी करचें आनी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करचें टुर्नामेंट करपा लागून. आनी हे कितें आहा तो एकमेका प्लेयराक मुखार सरपाक चान्स दिवचे. गोवा 365 खातीर मयीच्यान महेश गोवेकार.